आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. जय हिंद माझ्या मोगाळ देशवासियांनो. मतदाता जंक्शन घेऊन आम्ही दोघांय तुमच्या मुखार आयल्यात. हांव भारत आणि हांव भारती. आमी जाणात की तुम्ही सगळी ह्या कार्यावळीची उमळशिकेन वाट पळयतात. कारण हाचेच वरवीं आमचे आयकुपी थेट आमचे कडेन जोडटात. हय भारत, तुवें योग्य म्हळें. हाचेच कारण तर वेगवेगळ्या वाठारांनी रावपी भारतवासी लेगीत मतदाता जंक्शन कार्यावळीत नेटान वांटेकार जातात. मतदानाच्या जागरूकता संदर्भात श्रोता केन्ना केन्ना कविता, गीत, संगीत हांच्या माध्यमांतल्यान जाल्यार केन्ना केन्ना आपल्या मनांतली गजाल सांगून 100% मतदान अभियानाच्या पावलात आमच्या सयत चलतात. बरें तर भारती, आता सांग, आमच्या मतदाता जंक्शनच्या पेटयेन आयज कितें आसा? ऐक तर, आयज आमी चर्चा करतली मतदानाच्या कांय प्रेरक काणयांची, जांकां लागून आमचें लोकतंत्र फुलता. आनी जाणा जावन घेतली अशा व्यक्ती विशीं जे वोट के हिरो आसात. आनी वांगडाच खुबशा माहित्यांचो स्रोत लेगीत आसा ह्या कार्यावळीत. मागीर आनी वेळ काडया नाका, बेगीनच तो खजिनो उगडुया. लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान. जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान. अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा. तुका खबर आसा भारती, भारतात असे कितलेशेच लोक आसात जांची जीण आडमेळीन भरल्या, मात ते हार माननात. तांची जीण साप जादुई आसता. ते जे कितें थारयतात ते करूनच दाखयतात. भारत, तूं न्हय फकत कोड्यांनी उलयता. आतां सांग तरी. चल तर, आनीक वाट पळोवया नाका. अरे ते पळय वेचणूक काका येतात. नमस्कार काका. नमस्कार काका. नमस्कार नमस्कार. आयज वेचणूक काका अशाच वोटर्सची काणी सांगपाची आसात, जाणीं आपलें मत दिवपा खातीर जायत्या आडमेळीक फाटीं उडयले. आयज वेचणूक काका आमकां मतदाता के सायलेंट हिरोज हाचे विशयी सांगतले, हय न्ही काका? हाय तर, लक्ष दिवन ऐकात ही सत्य कथा. ही अंजार तालुक्यातल्या रत्नाल गावाच्या एका शारीरिक विकलांग व्यक्ती धानभाई अहीर हांची काणी आसा. तांची प्रसिद्धी हे खातीर आसा की तांणी आपली खराब शारीरिक स्थिती आसून लेगीत ग्रामपंचायत सावन लोकसभा मेरेन दर एक वेचणुकेन मतदान केलें. धानभाई हांकां कितें जालां? धानजीभाई हांकां एक विचित्र रोग आसा. तांची हाडां सहज तुटतात. ते केन्नाच शाळेन वचूंक पावले ना आनी तांची उंची फक्त 2.5 फूट आसा. खाटे वयल्यान उठप लेगीत तांचे खातीर एक आव्हान आसा. तरी लेगीत जेन्ना धानजीबाय 18 वर्सांचे जाले तेन्ना कुटुंबाच्या मदतीन तांणी आपलें मतदाता कार्ड केलें. ते बेबी कार्टा भितर बसून न्हिदून मतदार केंद्राचेर पावले. ते उठूंक शकनात देखून बेबी कार्ट वयर काडून तांकां मत दिवपा खातीर EVM मेजार व्हेले. अशें दृश्य पळोवन सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुखां येतलीं. पळयलें तुमी, धानजीभाई एक असली इलेक्शन हिरो, मतदाता हिरो आसात. खरेंच, धानजी भाईंचो लोकतंत्र भितर विश्वास आनी मतदान करपाक संकल्प आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करता. ही सत्यकथा आयकून आमची संकल्प शक्ती मजबूत जाली. आतां कितेंय जालें तरी आमी मत दिवपाक केन्नाच विसरची ना. काका, आनी एक काणी सांग न्हय. आदी होमवर्क करात, मागीर सांगता. अशा तरणाट्या बायलांची, जाणट्याची काणी जे मतदाता हिरो, इलेक्शन हिरो आसात. होमवर्क? हय, तुमचो होमवर्क हो आसा की ज्या भारतीयांनी जिणेन आडमेळी आसून लेगीत हार मानली ना आनी ते साबार आडमेळी पार करून लोकतंत्राच्या वेवस्थेन आपलें मत दिवपाक येतात. आपल्या शारान अशा लोकां विशीं म्हायती करून घेयात आनी तांची काणी सगळ्यांक आयकयात, जे वरवीं हेर लोक लेगीत मतदान करपाक प्रेरीत जातले. काका, एक इन्स्पायरिंग वोटर संदर्भात हांवूच न्हय जाल्यार पुराय भारत आनी संवसार लेगीत जाणा जावन आसा. जाणें हालींच ह्या संवसाराचो निरोप घेतलो, मात डेमोक्रेटीक प्रोसेस हाचे मदीं वोटर आनी वोट हांचें म्हत्व संवसाराक स्थापन करून दिलें. हांव उलयतां स्वाधीन भारतचे पयले वोटर्स
श्री श्यामसरन नेगी हांचे विशीं. देशाच्या पहिल्या मतदातान आपल्या मरणाच्या कांय दीस आदींच पोस्टल बॅलेट वरवीं आपले किमती वोट दिले. स्वतंत्र भारताचे पहिले मतदाता श्यामसरन नेगी हांचे 5 नोव्हेंबर दिसा फांतोडेर 2 वरांचेर निधन जाले. ते 106 वर्सांचे आशिल्ले. तांणी हिमाचल प्रदेश विधानसभे खातीर 2 नोव्हेंबर दिसा आपले मत पोस्टल बॅलेट वरवीं दिले. स्वर्गीय श्यामसरन नेगी हांणी रेकॉर्ड 34 वेंचणुकांत मताधिकारचो वापर केलो. बरोबर आसा भारत आनी भारती. तुमचे हे वेंचणूक काका लेगीत श्री श्यामशरण नेगी हांकां आपलो आयडल मानता. आनी ल्हान व्हड वेंचणुकांत तर हांव लेगीत 24 मतां दिवन आयलां. आनी ज्या दिसा हांव मतदाना खातीर एलिजिबल सिटीजन जालो तेन्ना सावन हांवें एक लेगीत वेंचणूक चुकोवंक ना. वा. चलात तर ह्याच निमतान तुमकां सगळ्यांक नेगीजी हांचो आवाज आयकयता. मेरा नाम श्याम शरण नेगी. मैं इंडिया का पहला वोटर हूँ. इलेक्शनों का सिलसिला 1952 से चला, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ. कोई वोट ऐसा नहीं कि मेरे से छूट गया हो. पंचायत का बोलो, विधानसभा का बोलो, हर समय मैं वोटिंग देता आ रहा हूँ. वोट का अधिकार बनने के बाद वोट देना बड़ा ज़रूरी है और उसी वोटिंग के लिहाज से देश को आगे चलाने का एक रास्ता बन जाता है. हय काका, हो होमवर्क खूब बरो आसा. आमी आयज सावन आपल्या शहरात अशा मतदाता हिरो विशीं म्हायती करतली आनी तांची काणी घरा कणकणी पावयतली. वा, बरोबर. भुरग्यानो, आय एम प्राऊड ऑफ यू. म्हाका खबर आसा तुमी हार्डवर्क करतले. आतां तुमी उलयात आं, हांव येता. बरें. पळयले भारत, आतां तूं लेगीत सोदपाक कर आं मतदाता हिरोंची काणी. हय हय, सोदताच. आनी आमी लेगीत इलेक्शन हिरो जावन दाखयतले. पळयस तूं, आमचे आयकुपे लेगीत मतदाता हिरो जातले आनी म्हणटले, चाहे आंधी आये या तूफान, हम जरूर देंगे मतदान. अरे वा भारत, तुवें तर एक ध्येयवाक्य दिलें आमच्या आयकुप्यांक. पळयली म्हाजी करामत. म्हजी दर एक गजाल वेगळीच आसता. घे, जाली सुरू तुजी स्वताची कौतुकां. भारती, पळय, कल्पना दिदी भारताचो बावटो घेवन बब्बू के बताशेच्या दुकानाचेर वता. अरे हय, चल आमी लेगीत या. एक संकल्प एक अभियान, पहले मतदान फिर दूजा काम. जय हिंद. कल्पना दिदी, सामकी योग्य वेळार आयली तुम्ही. दिदी, हे कोण आणि हे सगळ्यांक बताशे कित्याक वाडटा? हो आसा बब्बू भाई. काय तेप आदी ताणें एका अपघातान आपलो एक पाय वगडायलो. मात तो व्हड धिटायेचो मनीस आसा. ताणी स्वताच्या नेटार बताशाचें दुकान सुरू केलां. ताचे बताशे पयस मेरेन फामाद आसात. अशें? तो लोकांमदीं वोट दिवपाच्या फायद्याचेर डिबेट घडोवन हाडटा. आनी जे भारतीय तरणाटे, बायलो, जाणटे आपल्या लागच्या लोकांक वोट दिवपा खातीर जागरूक करून वोट दिवपाचो संकल्प करून घेतात, तो तांकां सगल्यांक खूब बताशे फ्री दिता आनी तांच्या रोजगारान तांकां मजत लेगीत करता. वा, हो तर खूपच साहसी मनीस. म्हाका दिसता की तो स्वता मत दिवपाक पावचो ना, मात हेरांक मत दिवपा खातीर प्रेरीत करता. तो कित्याक वचपाक शकचो ना? राव, हांव आतांच विचारता. बब्बू भाई, हय हय दिदी, सांग. तूं लेगीत वोट दिवपाक वतलो न्हय? ना कल्पना दिदी, एक्सिडेंटा उपरांत हांव विकलांग जाला. आतां एका पांयान गर्देन कसो वतलो? आनी मतदान केंद्राचेर तर कितली व्हड रांग आसता. ह्या खातीर हांव हेरांक मतदान करपा खातीर संकल्प दिता. हांव पावलो ना जाल्यार जाता, मात पुराय गांवाक मत दिवपाक धाडटलो. बब्बू भाई, वेंचणूक आयोगान तर वेवस्था केल्या आनी PWD वोटर्स हांकां मत दिवपा खातीर सगल्यो सुविधा दिल्यात. कितें? PWD कोण असतात? दिव्यांग मतदाता म्हळ्यारूच PWD वोटर्स असतात आनी तांचे खातीर भारत वेंचणूक आयोगान दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा PWD पर्सन विथ डिजेबिलिटी ह्या ॲपाचें सुधारीत वर्जन लॉन्च केलां. ह्या नव्या ॲप वरवीं वोटर लिस्टा भितर सोंपेपणान नोंदणी करपाक मेळटा. वेंचणूक विभागान दिव्यांग मतदाताच्या सोप्या नोंदणी आनी वळखी खातीर
अँड्रॉइड आणि iOS आधारित ॲप्लिकेशन लॉन्च केला. हाचे भितर दिव्यांग मतदातां खातीर जायत्या प्रकारच्यो सुविधा दिल्यात. वा, जशें की बेगीन सांग दीदी. जशें की हे ॲप आपल्या मोबायल फोनान डावनलोड केल्या उपरांत स्वताक ते PWD वोटर्स म्हणून चिन्हीत करपा खातीर विनंती करपाक शकतात. हाचे भायर नवे मतदाता म्हणून नोंदणी करपा खातीर विनंती करपाक शकतात. वोटर लिस्टा भितर आपले नांव एका सावन दुसरे सुवातेर स्थानांतरीत करपा खातीर लेगीत विनंती करपाक शकतात. वोटर लिस्टा भितर नांव वा पत्तो चुकला आसत जाल्यार दुरुस्ती खातीर लेगीत विनंती करपाक शकतात. कल्पना दीदी, तुमच्या ह्या म्हायती वरवीं तर म्हज्या मनान खोशयेची ल्हारां पातळ्ळ्या. मात तरी लेगीत म्हजें मन उदास आसा. आतां कित्याक उदास आसा? मात समस्या तर अजूनय तीच आसा न्हय. घरा सावन हांकां मतदान केंद्रा मेरेन व्हरपी कोण तरी जाय न्ही. अरे, ताची चिंता सोडून दी. ह्या ॲपची खास गजाल ही आसा की दिव्यांग मतदाता ह्या अँड्रॉइड ॲप वरवीं व्हीलचेअर तशेंच घरा सावन पिकअप अँड ड्रॉपची सुविधा लेगीत मागपाक शकतात. वा, मतदाना दिसा बुथाच्या भितर वचपा खातीर व्हीलचेअरीचो वापर करपाक शकतात. मतदान केंद्राचेर ह्या खातीर मजत करपी लोक असतात जे तुमकां व्हीलचेअरीचेर सुरक्षीत व्हरून मतदान करपाक मजत करतात. आता जाली न्हय तुमची आडमेळ पयस. हय कल्पना दीदी, तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुम्ही तर म्हजी आणि म्हज्या सारक्या कितल्याशाच मतदारांची समस्या सहज सोडयली. हांवें न्हय भाई, भारताच्या वेंचणूक आयोगान सगळ्या नागरीक मतदातांचेर लक्ष दिला, जे वरवीं चडान चड लोक मत दिवपाक शकतले. खरें आसा दीदी. आमचो भारत म्हणून अद्भुतूच आसा. सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता. हांवूय आतांच हे ॲप डावनलोड करता. बब्बू भाई, पळय तरी वोट दिवपा खातीर तूं कितल्या लोकांक प्रेरीत करता. म्हाका अभिमान आसा की हांव भारतीय आसा म्हणून, आनी दर एका भारतीयाचें कर्तव्य आसा की ताणें मतदाना खातीर लोकांक जागरूक करचें. आतां घे दीदी, एक तरी बताशा म्हाज्या हातांसून घे. तोंड उगड. अशें. वा, बरें दिसलें. आतां तर हांव सदांच येवपी बताशे खावपाक. हांकां बताशे खाताना पळोवन म्हाज्या तोंडाकूय रूच आयली. बरें भारती, आमचे एक आयकुपी आसात. तांणी आपले विचार धाडल्यात. चल तर ऐकूया तांचे विचार. नमस्कार, पाटन गुजरात से मैं किन्ना चड़ोकिया, इंचार्ज प्रिंसिपल सेठ एमएन लॉ कॉलेज. दोस्तों, हम सबको अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव का मजा तब भी है जब हर कोई इसमें भागीदारी करे. जहाँ उत्सव होता है ना, वहाँ जन समुदाय का होना अपेक्षित है. जीवन के हर क्षेत्र में कभी कभी हमें चुनने का मौका नहीं मिलता. हम सौभाग्यशाली है कि जिसको चुनाव करने का अवसर मिलता है. इसीलिए दिल की सुनकर देश की उन्नति के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कर मतदान अवश्य करें. और इस उत्सव में हमें अधिकृत होकर बड़ी उमंग से भाग लेना चाहिए. दोस्तों, हमारा मत है ना, वो हमारी पहचान है. जय हिंद. हांचे विचार ऐकून आमकां लेगीत उर्बा मेळ्या. अरे अरे, पळय, गजालींनी कळ्ळेंच ना आणि कार्यावळीची वेळ सोंपत आयली. आयचो प्रश्न आनी उरत बी. अशे कशे प्रश्न उत्तर सोडून दितले. अरे, ही तर पुरस्कार मेळोवपाची गजाल आसा. फाटल्या एपिसोडान आमी तुमकां जो प्रश्न विचारिल्लो तो आशिल्लो, मतदाता म्हण पयले खेपे नोंदणी करतना खंयच्या फॉर्मचो वापर करतात. आनी हाची जाप आसा फॉर्म 6 म्हळ्यार फॉर्म 6. आमचे लागीं खूब बरोबर जापी आयिल्ल्यो आसा. आणि लॉटरी वरवीं वेचून काडिल्ल्या जैतिवंताचें नांव आसा राहुल कश्यप, गांव शाठली, डाकघर और तहसील जुनगा, शिमला, हिमाचल प्रदेश. तुमकां खूब खूब परबी. तुमचें इनाम रोखडेच तुमच्या दिल्ल्या पत्त्यार तुमकां मेळटलें. आणि आता ऐकात ह्या एपिसोडचो म्हळ्यार एपिसोड 10चो प्रश्न. भारत वेंचणूक आयोगान 4 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा खंयच्या ॲपाचें संशोधीत वर्जन लॉन्च केला. प्रश्न परत एकदा ऐकात. भारत वेंचणूक आयोगान 4 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा खंयच्या ॲपचें संशोधीत वर्जन लॉन्च केला. तुमच्यो जापो आमकां सोमार मेरेन मेळपाक जाय. जाप धाडपा खातीर आमचो WhatsApp नंबर आसा 9999031950. आयकुप्यानो, आतां आमी दोगांय तुमकां मेळटली फुडल्या सप्तकात. तेन्ना मेरेन आमकां निरोप दियात. नमस्कार.
एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.